मोगाळ बावमडीनो तुमचो ओडताबरीत विशय जो तुमी काडला तो म्हळ्यार सुकूर सायबिणीच्या आदारान जेजूचे शीस जावन पवित्र सभेन ताचे मिसांव फुडें व्हरूया. सुकूर म्हळ्यार आदार. तेच भाशेन दुसरी नांवां आहात. आजुदा सायबीण. तुमचो पादवीगार पयलो रिबानदार आजुदा सायबिणीचे फिरगोजेंत आसतलो. आदार दितोली सायबीण. सुकोरूय म्हळ्यार आदार दितोली सायबीण. ते भायर क्रिस्तांवांचो आलाशिरो आमचे लादायनींत मेवता लिटनी ऑफ लोरेटो तातूंत आनी आमचे सालेजन पाद्री भाव तिका खेरीत मान दितात. क्रिस्तांवांचो आलाशिरो ह्या माताळ्याकाल सायबिणीचें सुयबूच आदार दिवपाचें. ते पासत तिचें नांव आनी तिचें सुयंब आनी तिचें कार्य एकूच. दुसऱ्यांक आदार दिवंक. वातिकान दुसरे 20 सभेन लुमेन जेन्सियम ह्या दाखल्यांत निमाण्या वेस्वरांत तिचे वयर एक आवेस्वर भेटयला आनी हो डॉक्युमेंट अशें म्हणटा जें काम देवान आंकवार मरेक दिलोले मनशा कुळाक आदार दिवंक तें काम तिचें कोबार जावंक ना. ती स्वर्गार वचून ते आपलें कार्य चालू दवरता. आख्या मनशा कुळाक ती आदार दिता. तिचे कडेन मागता तितल्यांकूय. हे भाशेन वातिकानी दुसरे 20 सभेचो डॉक्युमेंट दाखलो लुमेन जेन्सियम तिचे वयर उलोवन आमकां सांगता. मोगाळ भावमडीनो आदार दिवपी कोण काय आमच्या जिवितांत साद्या जिवितांत पळोवया. आमी तर खंय वेता. हांव ह्या रस्त्यान आयलो जाल्यार इगोजे कडेन काडून घुस्पोता. खंयचोय रस्तो घेता आनी कितलेय फावटी घुस्पोला. मागीर कोणा लागीं विचारूंक पडटा. थोडे सांगतात सरळ वच उजव्यान काड मागीर दाव्यान काड मागीर फुडें वच अशें थंय रावन दितात. थोडी म्हणटात पळय उमकें लँडमार्क आहा थंयसर पावतूच तुवें दुसरे वाटेन घेवंक जाय. थोडी तुका सांगतात वच तूं पावतलोय म्हाका दिसता तुका खबर आहा. आनी भोव थोडे जाण म्हणटात हांव येता तुज्या बरोबर आनी तुका ते रस्त्यार घालीसर हांव तुजे बरोबर आसतलो. आनी हे भाशेन तो केन्ना केन्नाय मनीस येता आनी आदार दिता. पाद्री म्हूण गमलो रोखडोच कोणूय म्हणटा फादर तुजे बरोबर हांव येता. तुका ते सुवातेर तूं वचूंक रस्तो सोदताय हे रोगले सगळे घुस्पलोले आहात हांव तुय पासून तुका पावयता. दुसऱ्या आदारा मदें आनी ओ आदार फरक आहा. ओय एकलो हांगा रावन दिशा दिता. दुसरो तुका सांगता वच पावतलो. तिसरो मनीस तुज्या वांगडा येता आनी तुका आदाराचो जाता आनी सारक्या रस्त्यार घालता. न्हू जाल्यार तुका गोळे वेळ जायत वो आनी खंय पावत. सगळ्यान उत्तम आदार म्हणटा तो ह्या मनशाचो जो आपूण तुजे बरोबर येता. ही accompanies you till you take the right track. सायबीण मांयक आमच्यान अशें म्हणूं येता. ती आमचे पासत मागता जशें हांवें तुमकां सांगलां स्वर्गार तिचें कार्य ती कोत्ता. बराबर आपली दिसणी दिता. कितलेच कडेन ती दिश्टी पडल्या आनी दिसण्या उदेशी ती आदार दिता. ती मार्गदर्शनूय दिता. तिका आमी पुर्तुगेज भाशेन गिया सायबीण म्हणटा. Blessed Virgin Mary, our guide. She leads us to Jesus. हे भाशेन तिचो आदार आमकां फावो जाता. आमी पवित्र पुस्तकांत पळोवया कशे भाशेन तिचो आदार आमकां फावो जाता तो. पयले सुवातेर ती आदार दिता देवाची ओरचोऱ्यां आमी वाखाणूंक. देवाचें तेज आनी मोहिमा वयर काडूंक. तिची गितिका आहा आमी मॅग्निफिकात म्हणटा ती तुस्त गितिका. तिचे उद्देशी आमकां गमता. पयले सुवातेर ती आमकांय आपयता देवाची मोहिमा देवाचें तेज वयर काडूंक. पयलो आदार तिचो.
दुसरो आदार, ती आमकां आदार दिता पवित्र आत्म्यांक उगटी रावंक. पवित्र आत्म्यांक उगटें रावप सुरवातेक सोडवणीच्या जेन्ना तिका गाब्रियल दूत कळयता आनी शेवटाक जेन्ना पवित्र आत्मो येता तेन्ना ती आसा. आमकां आदार दिता आमी पवित्र आत्म्याचे प्रेरणा घेवंक आनी पवित्र आत्म्याची सुचना घेवंक. जेन्ना गाब्रियल दूत तिचे सुरशें येता तो तिका सांगता परमेस्पराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ही सावळी पवित्र आत्म्याची उगटेपणीन ती मानून घेतली. ती आमकां आदार दिता जेजूचो मोग आनी ताची दया आमचे भितर काडूंक आनी मोग आनी दया भितर काडूंक आमी तो दुसऱ्यांक दिवंक. हे भाशेन तिचो आदार आमकां मेवता. आमकां बायगेंत आगुस्तीन सांगता मारयेन म्हणटा जेजूक पयलो आपल्या काळजांत घेतलो आनी काळजांतलो जेजू कुसव्यान देंवलो. बरी उतरां बायगेंत आगुस्तिनाची. हे भाशेन बायगेंत आगुस्तीन तिची वाखाणणी कोत्ता कित्याक ती जेजूक घेतलेली वस्तुरी आपल्या कुसव्यान घेतलो आनी तिणें तो संवसाराक दिलो. हे भाशेन ती आमकां आदाराची जाता. मागीर ती आमकां आनीक एक भाशेचो आदार दिता. बापाचें उतर आमी कानांतूच घेवंक न्हय पूण काळजांत घेवंक आनीक ताच्या प्रमाणें आमचें जिवीत मांडून हाडूंक. होय आदार ती आमकां दिता कित्याक पयलें तिणें देवाचें उतर घेतलें आनी देखून जेजू तिचे विशीं म्हणटलो कोण म्हजी आवय कोण म्हजी भाव भयणां ही ती जी देवाचें उतर आयकतात आनी ताका पाळो दितात तीच की म्हजो आवय तीच की म्हजो भाव तीच की म्हजी भयण. हे भाशेन देवाचें उतर आमी भितर घेवंक ती आमकां आदार दिता. आमकां ती आदार दिता बापाची खुशी करूंक. बापाचें उतर आयकल्यारूच पुरो ना. बाप आमकां कितें सांगता तें करूंक. तिणें ती खुशी केली. तिका पयलीं आवगोड जालें कशें जातलें आनी देवदूत तिका सारको उगटेपणी सांगता. इब्रायवांचो बरयणार 10व्या वेस्परांत 7वे बोळीन म्हणटा ओय हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. कवळ्याचेर बरयलोलें आसा ते भाशेन हांव येतां तुजी खुशी पाळूंक हांव येतां. आंकवार मरी आमकां आदार दिता देवाची खुशी पाळूंक. मागीर आंकवार मरी आमकां आदार दिता पातोक पयस करूंक गर्व पयस करूंक स्वार्थी मन पयस करूंक आनी पातका विणें जिवंक. कित्याक तिका देवान पातका विणें रचली. ती पातका विणें संबोवली देखून ती पातका विणें जियेली आनी हीच पातका विणें जियेलोली आंकवार मरी आमकांय आदार दिता आमच्या जिवितांतलें पातक पयस करूंक. आमी निस्वार्थी जावंक आनी आमी खालती जावंक हे तिचे गूण जाले. ती हे भाशेनूय आमकां आदार दिता. मागीर ती आमकां आदार दिता भागिवंतपणी वाडूंक. भागिवंतपण तिचें कार्य जालें. भागिवंतपणी ती जियेली आनी देखूनच ती म्हणटा आतांच्यान सगल्यो रचनो म्हाका रचना सगली रचना म्हाका सुभागी म्हणटली. सुभागी म्हळ्यार भाग्य जो देवा म्हळ्यांत खुशाल आहा तो भाग्यवंत म्हणटा तो मनीस देवाचें आसणें आपले भितर घेता देवाची पदवी घेता आनी देवाची सासाय. द पर्सन हू हॅज द प्रेझन्स ऑफ गॉड the power of God and the providence of God. 3 P's. This is the person who is holy. ती हे भाशेन देवाच्या आसण्यान देवाचे पदवेन देवाचे सासायेन वाडली. मागीर 8वी वस्त 8वो आदार ती आमकां दिता तो म्हळ्यार आमी जेजूचे नीज शिश्य जावंक. ती शिशीण जाली जेजूची. पयली शिशीण ती जाली. तिचो पाटलाव तिणें केलो आनी जेन्ना जेजू कालवार दोंगरार वेतालो तिच्या पाटल्यान ती गेली. तिचें आसणें ताका आदार दितालें आनीक तिची मागणी ताचे पासत आसली आनी तिचो सांगात आसलो. ती पाटलाव करता जेजूचो. हे भाशेन आमकांय आदार दिता आमी नीज शिश्य जावंक जेजूचे. शिश्य आनी शिशिण्यो जावंक ती आमकां आदार पाडयता.
मागीर 9वे सुवातेर ती आमकां आदार दिता एकामेका मदें संबंद वाडोवंक. एका मदें संबंद वाडोवप म्हणल्यार एक गरजेची वस्त. आमी एकमुणी कशी जियेना, आमी क्रिस्तांव पोरसां संबंदीन जियेता. देखून आमची मंदिरां व्हडलीं, आमच्या मंदिरांत कितलो लोक जाता, आमच्या मंदिरांत गांठ आमकां आपयता. मंदिरांत एक पोरसां, देवाची पोरसां कशी एकठांय जावंक आनी ती आमची आवय कशी आमकां सगल्यांक आपल्या मांताकाल घेता, हो आदार ती आमकां केरीत भाशेन दिता. आनी मागीर शेवटाक 10वे सुवातेर ती आमकां आदार दिता पवित्र सभेची विस्वाशी आमी वांगडी जावंक. आमी पवित्र सभेची बाराबोर जियेतली, पूण केरीत पवित्र सभेचें कार्य आमच्या हातान घेतली. कित्याक जेजू पवित्र सभेन जियेता आनी हे पवित्र सभेची आवय मारिया कुर्साचे मुडी जेजू मोत्ता आसतना तिका आमची आवय करून दिली. हो तो व्हडलो आदार देवान आमकां दिलो. आदाराची माय सुकोर सायबीण सगल्या वेळार सगले सुवातेर ती आमकां आदार दिता. आमच्या सांगाता रावन हो तो व्हडतो आदार हांव म्हणटालो. सगल्याहून आदार तो आमचे बराबर रावता, आमचे पासत मागता, आमकां दिशणी दिता, आमकां दिशा दाखयता. ही ती कोरी आदार दितली आमची सुकोर सायबीण. तिचें नांवच तशें आदाराची सायबीण. हे भाशेन 10 तरेनी कशे भाशेन ती आमकां आदार दिता ते हांवें तुमचे मुखार दवरला. आतां आज परबेच्या दिसा आमी कशे भाशेन दुसऱ्यांक आदाराचीं जावंक जातात ताचे वयर आमी कितें तरी नियाळ करुया. कित्याक तिचोच आदार घेतलो आनी तिचो आदार घेवन आमी बसल्या तशें न्हय. ज्या मापान तिचो आदार आमी घेतला त्याच मापान हो आदार तिचो आमी घेतला तो दुसऱ्यांक दिवंक जाय. तिणें संवसाराक जेजू दिलो, सान फ्रांसिस्कान जेजू दिलो, बायगोंत आसिजीचो फ्रांसीस जो हांगा आयलो ताणें तुमकां जेजू दिलो. ताची मास हांगा हे तुमच्या आल्तारार आसा. रेज मागुस्तान पयले मिस्योनार हांगा आयले, हांगा सुकोर गांवांत आयले. ते पुर्वरी थंयसर ते धाकटुलें कोपेल आतां तें मोडलां. थंयसर पयले क्रिस्तांव तुमचे ह्या वाठारांतले थंय जाले बावतीस दिवन फ्रांसिस्कान पाद्री आयले. तांकां जेजू मेवलो आनी स्पायनान तावन इताल्याक तावन ते हांगा आयले, ते आनी तांचे मिस्योनार, आनी आमकां जेजू दिलो. फ्रांसीस शावेरानूय जेजू दिलो, पूण तो आमच्या हांगासर तिसवाड्यान तोडो आनी उरलेलो 66 गांव 66 विलेजीस 12 बार्देस 12 विलेजीस 12 गांवांत ह्या फ्रांसिस्कांनी दिलो. आनी तिसवाडेंत 30 गांव थंयसर जायत्या जाणांनी दिलो. डोमिनिकान पाद्री पयले आंकवार मरीची बोगती ताणें दाखयली आनी फ्रांसिस्कानूय पाद्री तांचे एम्ब्लेम म्हळ्यार आवे मारिया ज्यो ज्यो इगोर्जो ताणें बांदल्यात फ्रांसिस्कान पाद्रीनी ताचेर AM आहा. जेजुइतांनी बांदलेल्यो इगोर्जो ताचेर जेजूच्या नांवांची पयलीं उतरां आहात. IHS जी आमी वाचता ती त्यो जेजुइतांनी बांदलेल्यो. हे भाशेन हे मिस्योनार आमकां जेजूक घेवन आयले आनी जेजूक ताणें दिलो. आमकां ते आपयतात आमी जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक. आनी आंकवार मरेचो आदार आमी घेता तेन्ना फकत भोगतीबोंत क्रिस्तांव जावंक न्हय. मागणें केलें, तेर्स केलो, आयमोरी केली, मिसांत वांटो घेतलो, फेस्तां पुरबो केल्यो, इतलेंच न्हय. आमचें क्रिस्तांवपण इगोर्जेंतूच उरोना. आमचें क्रिस्तांवपण सगल्याक विस्तारूंक जाय. आनी ते पासत आतांची पवित्र सभा आमकां सांगता इगोर्जेंतली भायर वचूंक आमचो आदार समाजाक दिवंक, आमचो आदार अक्रिस्ती भाव भयणांक दिवंक, आमचो आदार भायरोलेल्यांक दिवंक जी समाजाचे देगेक जियेतात, भायर आयलेलीं आसात तांकां दिवंक. हो तिचो आदार जो आमी भरपूर घेता त्याच मापान असल्या लोकांक पयलो दिता. आतांचो पाप साहेब फ्रांसीस असल्यांचो अदीक मोग करता.
संवसाराचे देगेर आसल्या पासत दुर्बळ्यां पासत आमी पावूंक तांकां आदार दिवंक आनी समाजाच्याय गरजांनी आमी पावूंक आमचो समाज आतां आमचें गोंय इल्लें इल्लें कोबार जायत गेलां आमचें गोंय गोंयकारांनूच विकलां दुसऱ्यांक आनी आमचें गोंय इल्लें इल्लें कोबार जालां आमकां जो आदार दिला आमी पवित्र सभेक वो समाजाक आदार दिना आमी अनोळख्यांक आदार दिता आनी तांकां हांगा फुलयता आनी आमचें गोंय कोबार जायत वेता आमचीं रानां काबार जालीं आमचे दोंगर काबार जाले आमचीं शेतां काबार जालीं कित्याक आमी आदार नाका जाल्ल्यांक दिता जो आदार आमी आमचे पवित्र सभेक दिवंक जाय आमच्या समाजाक दिवंक जाय हें समाजांत इतलें उद्रुश्ट आयलां राजकारणांतल्यान जायतें उद्रुश्ट आयलां आनी राजकारण चलयतले मनीस वो आमचो गोंयचो समाज कोबार करतात ह्या विशीं आमचो आदार कसलो जायते फावट चळवळ जाता जायते फावट निशेध मारतात तातूंत आमी वांटून घेवंक आमी एकमुडी बसता आमी स्वार्थी म्हाका कित्याक पडलां म्हजें बाट वचूंक ना हांवें म्हजें बाट विकलें म्हाका कित्याक हें दुसऱ्यांचें बाट वेता हे भाशेन आमची तरी वागणूक जाली आमचो आदार आमी आमकांच दवरता आमी सायबिणीचो घेता पूण दुसऱ्यांक दिना सायबिणीन सगल्यांक आदार दिलो आनी आमकां सायबीण माय आपयता सुकोर सायबीण आमच्या आदारा उदेशी आमचें गोंय बांदून हाडूंक आमच्या आदारा उदेशी पवित्र सभा बांदून हाडूंक आमी जायते फावटी पवित्र सभेच्या कामांनी आमी मिसळ जायना पवित्र सभेक आदार दिना पूण आमी रावता पवित्र सभेचो आदार आमकां मेवतलो पादवीगारान आमची सेवा करूंक जाय पूण जेन्ना पादवीगार कितेंय सांगता तुमच्या बरेपणा पासत पोरजेच्या बरेपणा पासत थंय आमी ना आमी पिलाता भाशेन हात धुता पवित्र सभेन कित्याक आसात थोडीं जाणां हात तांगाच करून दी पवित्र सभा तांची पूण मागीर कितें करूंक जाय आमी मागीर व्हडलीं झुजां करूंक येता पवित्र सभेच्या गवळ्यां कडेन असलो आदार न्हय आदार बरें करपाचो आदार बांदून हाडपाचो हें तें कार्य आमचें पवित्र सभेन जेजून पवित्र सभा बांदून हाडली जेजून पवित्र सभे उदेशी इतले शेकडे वावर केलो मिस्योनार तुंय तावन एरोपाक तावन हांगा आयले हेंच काम आमकां आदार दिवंक आमकां भावार्थान वाडोवंक आमकां सगुणांनी वाडोवंक आमकां बरेपणान वाडोवंक आमकां एकामेकाच्या मोगान वाडोवंक आमची पवित्र सभा गोट ओकोण करूंक हो आदार आंकवार मरी आमचे कडेन रावता आमी तसलो आदार दितले म्हूण ज्या बापान तिचो आदार आमी घेतला त्याच मापान तो आदार आमी दुसऱ्यांक दिवंक सुकोर सायबीण तिचें नांवच म्हणल्यार आदार आदाराची सायबीण तिची विनवणी मागून तिचें मार्गदर्शन घेवंक तिचे दिशणे आमच्या मनांत हाडून आमी आदाराची मनशां पयले सुवातेर आमच्या घोराब्यान जावया आमच्या समुदायान जावया आमचे पवित्र सभेन जावया समाजान जावया आनी आमच्या गोंयान जावया हे भाशेन आमी सगलीं आदाराची तिची भुरगीं जावंक पावतले हेंच तेणें तिचेच विनवणेन आमकां समेस्तांक आज कोतकोत्यान मागून घेवया.